As per the MHA guidelines, only solution is we have to maintain the SOP and other option is vaccination. So हे सगळे सांगपा खातीर आतां हो कोरोना काय व्हायरस जो आसा तो सगळे कडेन वचपाचो अशी चिन्ह दिसनात. We have to go along with this corona virus. Therefore, we have to maintain the SOP and actually आता वॅक्सिन काल सांगल्या प्रमाणे वॅक्सिनेशन प्रोग्राम आता पंचायत लेवलाचेर जावपाचो आसा आनी तेजो मेन उद्देश म्हळ्यार सगळ्यांक आपोवपाचें कारण तें की सगळ्याक अवेरनेस करपा जाय की चडांत चड लोकांनी वॅक्सिन घेवपाचें आनी SOP मेंटेन करपाचो. हेच जर आमी केलें जाल्यारच आमी ह्या कोरोना पासून वाचूंक शकतले आनी आमची इकॉनॉमी जी आसा ती स्टेबल दवरपाक शकतले. लॉकडावन करप सूट इज नॉट even government of India is also not favor of lockdown. Government is also not favor of lockdown. Lockdown केल्यार इकॉनॉमी कशी डिस्टर्ब जाली तुमी लास्ट टायम पयली. सो कलेक्टर हेज सजेस्टेड टू अस हे सगळे केले. सपोज एकूच जाग्यार 4-5 केसी जर मेळ्ळो कलेक्टर स्ट्रेट अवे तो भाग जो आसा तो कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर करतलो. प्लीज कंटेनमेंट झोन करपाची परिस्थिती काणकोणा हाडनाकात हेंच हांव तुमकां सगळ्यांक अपील करता, रिक्वेस्ट करता. Now what is containment zone? Also मायक्रो कंटेनमेंट आनी इवन कंटेनमेंट झोन करपाक जाता. चावडेर समज जर जाल्यार आख्खी चावडी बंद करची पडटली. आतां आमकां रिसेंटली 2 केसीस मेळ्ळा की जाणी फर्स्ट डोस वॅक्सिन घेतलो आनी आमी कशें धरलें की तो वॅक्सिन घेतला आनी ताका जोर आयला. एज तेगे 70+, ताका डायरियाय जाली आनी मागीर जेन्ना रूल आवट केलें तेन्ना आमकां अशें लक्षांत केलें की तागे कोण तरी रिलेटीव आसा तो बॉम्बेच्यान आयल्लो आनी तो पॉझिटीव मेळ्ळो. म्हणजे आमकांय एक फावटी आतां आमकां मेळना की बाबा वॅक्सिन घेतला तो कित्याक पॉझिटीव जालो म्हणजे काय एंटीबॉडीज रोखडेच तयार जायना. सेकंड दुसरी केस मेळ्ळी अशी की वॅक्सिन घेतलो कमीत कमी 7-8 दिसान तो पॉझिटीव जाला. मागीर लक्षांत आयलें कोण तरी चलत कोण तरी तो भायल्यान कोण तरी आयला. सो अशें जावपाक शकता वॅक्सिन घेतकीर सुद्दां जर आमी केअर घेतलो ना जाल्यार सुद्दां कोण तरी आसा आमकां ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा किंवा बाकीच्या कोण कॉन्टॅक्टान आयलो जाल्यार सुद्दां पॉझिटीव येवपाक शकता आनी सिम्पटम जे आसा ते वर्स जावपाक शकता. आनी आमकां नोटीस आमी एक फावट वॅक्सिन घेतलें आतां टेस्ट करपाक गरज नाशिल्ली म्हणटात पूण टेस्टिंग हें कंपल्सरी. आतां इवनिंग हे आतां 24/7 म्हणटा तशें कॅज्युलिटीन चालू आसता की एंटीजन हें कंपल्सरी आमी टेस्टिंग करतात प्रत्येक पेशंटाचें. सो तें टेस्ट करून घेवप हें सामकें गरजेचें आसा. काणकोणा आतां केस वाडत गेले मेन म्हळ्यार प्रिकॉशन जायना म्हाका जाय तुमी सगळ्यांक एक एकल्यान आपल्यान प्रिकॉशन घेवचें आनी घरांतले मनीस जेन्ना भायर सरता तांकांय सांगचें जाणे जावन मास्क हें करचें हात धुवपाचें घार गेलें तशें हें करपाचें ती काम मेन करची. आनी आयज जे आमगे स्टेप केला ते आमी सगळ्यांनी आमदारा बरा फॉलोअप करून आमी काणकोणा जाता तितले उणी आमगे केसीस जावपाक प्रयत्न करया. पण आयज थेरपेन हें दुयेंस आमच्या हातीन ना, कोणाच्या हातीन ना. आयज वयता थिंगा वाडत गेला आनी वाडटा आसतना आयज पळय तो रिजल्ट दाखयला आमकां 47 केसीस इज व्हेरी बॅड. आमकां जाल्यार काणकोणा इज व्हेरी बॅड. कित्याक आमकां आमी एक रिमोट प्लेसीन आसा पूण तोरीय आसतना देर आर डिफरंट रिजन्स हें जावपाक. पयलीं सद्याक आमचो हे तालुका इज टुरिजम बेल्ट. मेन म्हणटा तो आमचो हो टुरिजम बेल्ट. आमकां हें दुयेंस इम्पोर्ट जाता, इम्पोर्ट चड जाता फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मट. कित्याक आमी तेजेर रेस्ट्रिक्शन आजून पासून करूं ना. आतां रेस्ट्रिक्शन करपाक आमी सदांच म्हणटाले एक स्लोगन आहलो वी हॅव टू लीव विथ द कोवीड अशें म्हणून आहलें. वी हॅव टू लीव विथ इट आनी तें जर आमी लीव करना जाल्यार आमची इकॉनॉमी डावन वयतली. वी वील नॉट बी एबल टू मेक एनी फायनान्शियल प्रोग्रेस. हें मनान धरून अशें न्हू आमी पयशे करया आनी लोकांक जीत मारया. नो, वी हॅव गॉट सम गायडलायन्स. हांव मुद्दम करून तुमचे मागता की डोंट एलाव लॉ टू टेक फोर्स म्हणजे लॉ इम्पोज करून दिनाकाय. जाणेकलें विलिंगली येस इट इज माय ड्युटी हांवें करूंक जाय असो जावंक जाय. आनी स्टार्ट करात तुमच्या घरांतल्यान पयलीं. जाणेकल्या घरांतल्यान पयलीं स्टार्ट करा. लॉ एंड ऑर्डर समज आतां तूं केन्नाय वच बागेदारान मार्केटान वच कोण केअर करना कोणाकूच. समवेर दॅट स्ट्रिक्टनेस शूड बी दॅट बिहायंड. घाल कोणाकूय थिंगा बट सी दॅट एवरीवन इज केप्ट ऑन डिस्टन्सिंग मास्क एवरीथींग इज देयर. दुसरें हॉस्पिटलाची आयज तुमी आयकलां मडगांव हॉस्पिटलान लोकांक काबार जाय दिना. देर आर नो बेड्स. फाल्यां आमचे काणकोणचे व्हरून थिंग दवर म्हणटाले ग्रावंडार घालचे पडटले.
एक टायम येतलो ग्रावंडूय फूल जातलो. देन वॉट हॅपन्स सो काणकोणा आमकोडे कितें खंय लुगार आसा. सो वी हॅव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दॅट ऑल्सो. आमी आतांच चिंतून दवरूंक जाय बाबा प्रोविजन आमच्या लोकांक खंय दवरतलो फाल तें लुगार ना म्हणलें जाल्यार.